मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशें आसा तुमी? आमी सगळीं बरी आसा. टायम जालो आसा 11:30. आयज मातशें बेगिना व्लॉग स्टार्ट केला हांवें. ते आयज संडे आनी ती न्हाणोवपाक आयज बेगिना येयल्ली. संडेची न्ही ती मातशी बेगिना येता, 9:30 अशें येता. सो आयज सगळे कामां बेगिना जाल्ले आसा. सगळे कपडे सुकोवंक घातले, सगळें जालें. ओके, सो आतां व्लॉग स्टार्ट करता हांव. आनी बाबू न्हिदला, दाखयता तुमकां. सो हें पळयात, तिका सांगलेलें न्हाळून जालें की तिका म्हाका बाबूक डायपर घाल म्हणून. कित्याक आयज ताका मातशें म्हटलें डायपर घालुया, नाल्यार बेगिना उठतलो. की आतां भरपूर कामां आसा, तयारी करूंक जाय, सगळें प्रिपरेशन बीन करूंक जाय. सो तिका तें यादूच ना, तिणें लंगोटी बांदले. आतां तो उठल्यार उठलो, सो कांय प्रॉब्लेम ना. भयण मातशी ताका घेवन बसता, बरें पडटा. कोण ताका घेवन बसोंक जाय जाल्यार ओग्गी बसता, नाजाल्यार कितें स्टार्ट करचें. ओके, सो आयज आमगेर येयला भयणीचें नणंद येयला मुंबयच्यान. ओके, सो जस्ट तिमी सकाळीं पावले आसा भायर. ओके, आनी आयज न्ही एक आमची युट्यूब फॅमिली शामीन म्हणून, शामीन रापोसो, तुमकां खबर आहा न्ही, हॉस्पिटलान आसतना तिणें आमकां केक धाडून दिलेले. तिणें एक सकाळीं न्ही बेबीक गिफ्ट हाडलां. सकाळीं 7 येयलें तें. एक्चुली न्ही 7 बेल मारलेलें आयकलें हांव न्हिदलेलें न्ही तेन्ना, म्हाका आयकोंक येयलें बेलाचें. सो म्हाका खबर ना की तेणें धाडून दिलां म्हणून. मागीर हांवें तेजी मेसेज पयलें अरावंड 8:30 अशें आपूण कितें धाडून दिलां बेबीक. ओके, डिलिव्हर जाला म्हणपा लागलें. म्हाका खबर ना कितें तें. मम्मी म्हणपा लागली एक कितें आयलां म्हणून पार्सल. तांकां न्ही हांवें आयज फंक्शनाक आपयलें बाबूच्या नेम सेरेमनीक, पूण आयज न्ही तेजे मम्मीचो बड्डे आसा, सो तांकां येवंक मेळना. सो म्हणून तिणें गिफ्ट धाडून दिलां, दाखयता तुमकां. ओके, सो हें पळयात, हें एक धाडून दिलां. आनी एक हें पॅम्परांतलें. ओके, इन्स्टामार्टासून तिणें धाडून दिलां. जस्ट सकाळीं 7 सारकें 7 पावलें. सो शामीन, थँक्यू तुका, खूब तूं कितें करता आमकां लागून. ओके, सो चला आयज रांदपाचें अशें कांय ना, कित्याक मम्मी म्हटलें काय रांदनाका की सांजचें कांय आमी उरची ना. सो म्हटलें सोलकडी करया, म्हणजे अंडा ताती बी आसलेले, ताती मातशें बॉयल करया म्हटलें. आनी कितें ऑर्डर करतलें पार्सल, चिकन बी कितें ड्राय बी अशें ऑर्डर करतलें. की भुरग्यांक चिकन बी आवडटा. आनी शिव सामको बिजी आहा सकाळच्यान. हांगा वच थंय हॉलान वच, आनी हॉलान वचून मातशें पळोवंक जाय न्ही. काल रातचें तेंच्यांनी स्टार्ट केला सगळें डेकोरेशन करपाक. सो तो मातसो बिजी आहा, ताका लागून म्हटलें काय तुका हाडनाका नुस्तें बीन, कॉपर लिफांतल्या रेस्टॉरंटांतल्यान ऑर्डर करया म्हटलें. ओके, सो पळयता केन्ना उठता तो. आनी हें आयज काडून दवरलां, हें व्हरतलें आमी मातशें बेबी अशें न्हिदपाक बीन. मातसो तो न्हिदतलो, न्हिदून ताका लागून काल आमी हें रेडी करून दवरलां. एकदां हें आयज फंक्शन जालें की परत ताका आमी पॅक करून दवरतले. सो ताती न्ही बॉयल करता आनी मम्मी माळयता. आई म्हण हाय. सो भुरगीं बीन कोण ना, जाल्यार गार्डनान गेला भोंवपाक. आनी तुमकां मेळयता आमचे स्पेशल गेस्ट. तुमी ताका फर्स्ट टायम पळयता आसतले. हें आसा भयणीचें नणंद, मुंबयच्यान येयला. आनी ती सेकंड टायम येयला. फर्स्ट टायम येयल्ली केन्ना म्हाजे 1K जालेले सबस्क्रायबर, तेन्ना चिनूचे बड्डे आसले तेन्ना येयल्ली ती. आनी म्हाज्या बड्डे दिसा ते चेडूं येयल्ले अक्षता, तुमकां खबर आसतलें, पयलें आसतलें. सो आयज येयली तेमी, जस्ट मुंबयच्यान येयला, जस्ट सकाळीं पावली तेमी. सो तेमी मातशें भायर भोंवपाक गेला. भावजी बीन न्ही मातशें भायर गार्डनाक गेला, तांकां वार येता न्ही बसून. आनी जस्ट सकाळीं न्ही बरो मस्त बारीक पावस पडलो. आतां मातशें वत येयला. ओके, सो अंडा बॉयल करया म्हटलें बेगिना आनी सोलकडी करता. ओके, मागीर 12-1 सुमार अशें हांव ऑर्डर करतलें पार्सल. हय, चल. सो पार्सल आयिल्लें आसा, ऑर्डर केलें म्हटलें बेगिना जेवया म्हटलें. मागीर लेट जाता सगळें कामां कर. आनी स्नॅक्स सांगलां हांवें म्हाका साडी न्हेसपाक घेवप म्हणून. आनी आमकां 6 पर्यंत अशें रेडी रावंक जाय, कित्याक संग न्ही आमचो फोटोग्राफर येतलो. सो तो म्हाका थोडेशे फोटोज आपूण काडटा घराडे. तो संग येतलो, तो फोटोग्राफर तोच आमचो मॅटर्निटी शूट केलेलो पळय तोच फोटोग्राफर. तो संग येतलो, जाल्यार पयलीं आमकां रेडी जावंक जाय. तो स्नॅक हांवें आपयलां अरावंड 5 o'clock अशें साडी न्हेसपाक येतले. सो दाखयता तुमकां की ऑर्डर केलें तें. सो हांगासर न्ही हांवें हें आसा, हें म्हाजें ऑल टायम फेवरेट आहा, चिकन गार्लीक. हें चिकन गार्लीक म्हजें ऑल टायम फेवरेट. सो हें एक ऑर्डर केलां. आनी हांगासर आसा चिकन लॉलीपॉप. हें न्ही टॉस्ट आहा, टॉस्ट आनी ड्राय अशें मेळटा. सो हें चिकन लॉलीपॉप टॉस्ट हें बरें आसता, म्हणजे सॉसान ताका न्ही मातशें फ्राय करतात. आनी हांगासर चिकन टिक्का. ओके, इतलेंच ऑर्डर केलां. आनी हांगासर दिला बरेंची चटणी. हें पळयात, टिक्का वांगडा खावपाक. आनी सलाड. आनी हें केलें हें अंडा हें पळय सोलकडी. आनी हांगासर अंडा बॉयल करून दवरला.
ओके सो बाबू उठला आणि भयण घेऊन बसला. म्हटल्यार भुरग्यांक वाडटा पयलीं जेयता आनी मागीर मेळटा तुमकां. ओके बाबू मागीर मेळटा तुमकां. ओके चला आतां आमचें जेवण आनी हो हांगासर खेळटा दाखयता तुमकां. हाय म्हण सगळ्यांक. हाय म्हण. हाय हाय म्हण. हॅलो माय युट्यूब फॅमिली. पळय कुस्ती पळय तेजे. एक हात वर एक पाय वयर. हांगा पळय असो राव असो 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 पळय असो पळय. आं हाय म्हण सगळें. हाय म्हटलें. सो हांवें न्ही एमेझॉनांतल्यान एक लंगोट डायपर म्हणून ऑर्डर केल्लेले जस्ट पळोवया म्हणून. ओके जस्ट 3च येयल्ले म्हणजे 500 रुपीज 3 जस्ट पळोवया म्हणून. आनी खरेंच एकदम बरें आसा हे पळयात. सो परत ते म्हणजे यूज करूं शकता वॉश करून अशें आसा लंगो डायपर म्हणून. आतां सकाळीं बाबूक हेच घातलेले हांवें हेच दिलेलें ताका. सो तितून मुतलो तो तितून ताणें पोटी केलें आमकां खबरूच ना म्हणजे अशें वेट बीन जायना रोखडेंच. सगळें बरें आहा. आतां यूज केलें हांवें म्हाका आवडलें. सो आनीक अशें हांव ऑर्डर करतलें. हेतून कितें जाता लंगोटान ते बेगी मुतलेले वले जाता न्ही तांकां लागता. आनी हे कॉटन न्ही ते पेक्षा डायपर पेक्षा हेंच बरें. सो रॅशीज बीन कांय जायना. सो खूब आवडलें म्हाका. भितर 3-4 अशे लेयर्स आहा आनी हांगासर न्ही अशें कॉटन कशें हें आहा बरें आहा. सो ऑर्डर करतलें हांव. ओके सो जालें जेवण आमचें. तिमी बसला भायर जेवपाक. सो आतां न्हिदतलो परत. पळय रडटा पळय आतां न्हिदता परत. आतां न्हिदता तो. आतां हांव जाता रेडी आनी स्नेहा आयिल्लें आसा दाखयता तुमकां. स्नेहा सगळें हाय म्हण. आं हां सो त्या स्नेहा सांगलें मातशें बेगीन येवं म्हटलें. तर रेडी जालें न्ही मागीर टेंशन ना न्ही. बाबू न्हिदात ना घेवन बसला भावजी. ओके हांव रेडी जाता आनी मागीर थोड्या वेळान तुमकां मेळटा. आमी हांगा रेडी जाल्ले आसा जस्ट सिंपल सिंपल लूक साडी. स्नेहान उगयले म्हाका केंस आनी फाटल्यान तुमकां लूक दाखयता हांव मागीर. आनी आमी सगळे रेडी जाल्ले आसा. फोटोग्राफर येवपाचो आजून येवंक ना. कितें येता तो सो पावलो खंय तो. ओके हांगा दाखयता आमी सगळे रेडी जाल्ले आसा. आई पळय थंय भाऊजी हे पळय सगळे हांगा रेडी जाल्ले आसा. आतां वचपाची तयारी. आनी हो पळय आनी हे काडून दवरला हांवें. आनी हो बाबू जस्ट न्हिदला. बाबूचे लूक दाखयता तुमकां. बाबूची दाखयता. हे पळय सारकें कर. हे पळयात आतां न्हिदतलो तो. हे कितें केलें ताणें तांबडे जाला. ओके आनी शू पळय हांगासर फोन येयला. तो स्नेहान न्ही फाटल्यान बशें डिजायन केला. हे पळयात बरें बरें ते म्हणपाचें आपूण उगयता म्हणपालें. सो उगय म्हटलें. सो आतां कॅमेरामॅन येयला. तो फोटोशूट करता आनी हो व्लॉग न्ही मागीर हांगाच एंड करता. ओके करी हांवें व्लॉग हय हो व्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता की तो व्लॉग हांव सेपरेट करता. ओके तो व्हिडिओ आवडलो तर लायक करा शेअर करात चॅनल सबस्क्राईब करा. तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर.